एक सप्तकाचो ब्रेक घेतल्या उपरांत सडेतोड नायक घेवन हांव ही कार्यावळ घेवन हांव परत तुमच्या बरोबर आसा आनी आज इलेक्शनाच्या फाटभुंयेचेर आमी परत तसोच एक ज्वलंत विशय घेतात तो गोंयकार बिगर गोंयकार. गोंयकार आनी भायल्यांची संख्या गोंयांत वाडटा आनी अशा वेळार जेन्ना वेंचणुकेंत तो परत इशू येता. विशेषतः रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तो परत इशू हाडला. आमचे कांय रिजनल पार्टीज प्रादेशीक पार्टी परत ते हाडटात की भायल्यांची संख्या वाडटा आनी अशा वेळार तृणमूल काँग्रेस बंगालच्यान इतले पयसल्यान गोंयांत आयले आनी गोंयांत तो पक्ष धुमाकूळ घालता अशे तरेचें वातावरण आसा आनी ताणें जवळ जवळ पॅरेशूटांतल्यान आयिल्ले येवन हांगचे कांय फुडारी तांकां ताब्यान घेवन अक्षरशः ते रणनिती बंगालात बसून करतात काय कितें अशे तरेची परिस्थिती आसा. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर गोंयांक अल्पसंख्याक जाता, गोंयचे जमनी भायले लोक घेतात, गोंयांत पयशांचो धूप जाता आनी राजकारण आपल्या हातांत घेवपाचो प्रयत्न चल्ला आनी ताका लागून गोंयकार आनीक अल्पसंख्याक जायत वतले, आमचे जमनी वतल्यो आनी गोंय जें पळय गोंयकाराच्या हातांत थोडें कितें उरलां तें सुद्दां ना जातलें अशे तरेची परिस्थिती आसा. आनी लोक हुस्क्यान ह्या विशयाचेर चर्चा करतात. ह्या विशयाचेर वेंचणुकेन अजून तरी तो विशय मुद्दो जावंक नासलो तरी फुडाराक तो मुद्दो जातलो काय परिस्थिती आसा. आनी आमचे कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आज 4 मानेस्तांक आसात. आमचे कडेन आसात डॉक्टर नंदकुमार कामत, शास्त्रज्ञ आनी ह्या विशयाचेरय ते बारीकसाणेन विचार करतात. ते झुमाचेर आमकां जॉयन जावपाचे आसात. प्रभाकर तिंबले एक विचारवंत आनी त्या भायर गोंयच्या राजकीय प्रश्नाचेर सतत आपले मतां व्यक्त करपी अशें एक व्यक्तिमत्व जांकां कायद्याचोय अभ्यास आसा तेय झुमाचेर आमकां जॉयन जाल्ले आसात. आमचे बरोबर आसा प्रिंसिपल मनोज बाब कामत जे स्वता राजकारणा बद्दल आस्थेन विचार करतात. तांचो ह्या विशयांतले सतत तांचे जे कितें मतां आसात ती परखडपणान ते व्यक्त करतात. आमचे बरोबर आसा विरेश बोरकार, हे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आसात. आमी तांकां मुद्दम ह्या चर्चेन सांबाळून घेतला इतल्या खातीर एकच राजकीय पक्ष आमकां दिसता की पोगो बील पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन किंवा गोंयकारांचो प्रश्न घेवन सडेतोड म्हणजे भायल्यांची मतां मेळना जाल्यार जाता पूण आमकां हो प्रश्न घेवपाचो आसा अशे तरेन ते चर्चा करतात. हांव सगळ्यान पयलीं वचपाक सोदतां डॉक्टर नंदकुमार कामत हांचे कडेन. तांणी ह्या विशयाचेर फाटल्या कांय दिसांत आपली मतां व्यक्त केल्लीं आसात. दोतोर नंदकुमार कामत, म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की आमी ही जी पळय चिंता हुस्को पळय जो व्यक्त करतात की भायले येतात, भायले पक्ष आतां येवपाक लागल्यात आनी सगळेच म्हणून तांची जी कितें मोहिनी आसा, पयशे आसात, कसली तरी स्ट्रेंथ आसा वेगवेगळे तरेची आनी ताका लागून भायले पक्षी हांगा येवप म्हणजे गोंयकाराच्या हातान जे पळय कितें राजकीय थोडी तरी सुत्रां आशिल्ली तीय बी भायल्यांच्या हातान वचप काय कितें अशे तरेची भिरांत आसा. आनी ताका लागून भायल्यांचो हो प्रश्न कितलो तीव्र गोंयकारांच्या नजरेन आसा आनी तो ह्या वेंचणुकेचो मुद्दो जावचो काय ना, तुमकां कितें दिसता ह्या विशयाचेर? विकेंद्रीय पद्दतीन आमी विचार करचो पडटा. कित्याक राजकीय पक्षाच्या किंवा भायल्या किंवा भितरल्या पक्षाच्या दृश्टीन आमी ज्यांच्या हातान प्रचंड आसात, पंचायती राज 1995 आणि म्युनिसिपालिटी ऍक्ट 1968 आणि जिल्हा पंचायती ज्यो आसात तांणी आपले अधिकार कितली वर्सां वापरूंक ना. आमकां मुळान घटकराज्य कित्याक जाय आशिल्ले कित्याक हो प्रश्न सामाजीक मानसशास्त्र किंवा जे आमी हाका मास सायकोलॉजी म्हणटात त्या विशयांतल्यान आमी पळोवंक शकना. हांगा कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पासून जांचेर बॅन घालूंक ना अशा अति डाव्या विचारसरणी पर्यंतच्या सगळ्या पक्षांक लोकशाही पद्दतीन आपलो जाहीरनामो, आपल्यो मागण्यो घेवन गोंयांत येवपाचो, न्हय खंयच्याय राज्यान वचपाचो, खंयच्याय संघ प्रदेशांत वचपाचो अधिकार आसा. म्हणजे हांव एक घटनेचो पायीक, भारतीय संविधानाचो पायीक म्हणून फक्त संविधानाच्याच नजरेंतल्यान हांव उलयतलो आनी हांव हो प्रश्न विचारतलो. गोंयचे जावं भायले जावं, गोंयची आमी जी म्हणटा अस्मिताय आसा किंवा संस्कृताय आसा ती गोंयकारांनी कितली खेळयल्या आनी खंयच्याय पंचायत वेंचणुकांत आतां मे म्हयन्यान येता त्या 190 पंचायती खातीर 1500 जागे वेंचपा खातीर निवडणुको जातली. ह्या आतां पंचायत निवडणुकीन हो प्रश्न हांव पळयतलो आनी तुमी सगळे पळयतले की अस्मिताय संस्कृताय हे गोंयकाराचे हाजे पयलीं हो प्रश्न मुळान वचून ग्रासरूट लेवलचेर पयलो विचारचो की हळदोणकाराचे, कालापूरकाराचे, मेर्शीकारांचे, चिमलकाराचे काय कितें जाल्यार मागीर थंय जेन्ना वेंचणुको जातात तेन्ना कसले प्रश्न असतात ते गोंयच्या अस्मितायेचे, संस्कृतायेचे असतात. कित्याक हांचे समेशन म्हणटा ते गोंय. म्हणटकीच प्रश्न असो जाता की आमी 4 फेब्रुवारीक आतां राजभास दीस मनयतले. खंयच्या
विशेषतः केरळ ते प्रकल्प असतात, दोनच राजकीय पक्ष असतात, ते कितले भायले भितरले पक्ष जरी आयले तरी मुळान जे राजकीय थंय डायनेमिक्स आसा, पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ केरला थंय काय फरक पडना. थंय कितें ट्रून केली आणि थंय तांणी निवडणुको लढयल्यो आणि प्रचंड प्रमाणाचेर प्रचार केलो किंवा आनी खंयचेय पक्ष थंय महाराष्ट्र युनायटेड गोवा विकास पार्टी सुद्धा गेली आणि ताणें सांगलें की आमी कितें तरी करूंक शकता. शिवसेना गेली, काय फरक पडना. ते युडीएफ एलडीएफ हे चालूच आसा आणि लोक आपापल्या पद्दतीन थंय सामकी चिकित्सा करून मतां उक्तायतात. म्हजो प्रश्न असो आसा की 87 वर्सा 4 फेब्रुवारीक आमी राजभास कायदो संमत केलो. ताजो मूळ उद्देश कितें आशिल्लो? तो मूळ उद्देश सफल जाला काय कितें? आणि जर जाला जाल्यार म्हाका हें जाणून घेवपाक जाय की आमच्या लोकांनी जे गोंयकार म्हणटात तांणी 300-350 जे कायदे आसा तातूंतले कितले वाचले, अधिकारांची आणि कर्तव्यांची जाणीव करून घेतली, ती जाणीव कोंकणी भाशेंतल्यान करून दिवपाक ह्या 300 कायद्याची कितली भाशांतरां जाली आणि ती कितल्या हाज्या लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी, शिक्षक, संघटना हांच्या पर्यंत पावल्यो. गोंय हे एकमेव राज्य आसा म्हज्या म्हायती प्रमाणे तरी 29 राज्य आणि संघ प्रदेशापैकी की ज्या राज्यान राजकीय वर्गानच न्ही, पत्रकार वर्गानय बी, विचारवंतांनय बी, शिक्षक वर्गानय बी बाबा रे ह्या राज्याचे अधिकृत ऑफिशियल गॅझेट जे आसा ते आयज मेरेन 1987 नंतर इंग्लिशी वांगडा कोंकणीतल्यान कित्याक चारी ताजे जे व्हॉल्यूम आसता, व्हॉल्यूम 1, 2, 3, 4 हे चारी व्हॉल्यूम सरकाराक आतापर्यंत आयिल्ल्या कित्याक शक्य जावंक ना? नंदू, हाजें उतर हांव नंदू, हें नंदू, शक्य जावंक ना नंदू, कित्याक नंदू, खंयच्या एक मिनिट. राज्यान जेन्ना आपले पक्ष अशे तुम्ही म्हणूंक शकता, नंदू, डिफायन करात. नंदू, किंवा आमचो नंदू एक हे मिनिट. गोंयचे पक्ष, तुवें हे प्रश्न गोंयचे राजकारणी, तुवें हे भायले व्हॅलीड राजकारणी. तुवें तांणी व्हॅलीड सांगचें प्रश्न की लोकांची लिगल लिटरसी आणि एम्पॉवरमेंट कॉन्स्टिट्युशनल कित्याक करूंक ना? हो म्हजो प्रश्न आसा. नंदू, तुवें व्हॅलीड प्रश्न उपस्थित केला. नंदू, कोंकणीचो कायद्याच्या ज्ञानाचो प्रभावी आज मेरेन लोकां भितर वचूंक ना. तो मेरेन तुम्ही विचारता ते प्रश्न आसा ते तात्विक स्वरूपाचे आसा, भावनीक स्वरूपाचे आसा. ही आव्हानां भावनीक स्वरूपाचे आसा कित्याक पंचायत राज कायद्याचो किंवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी पंजीम एक्ट नंदू, एक मिनिट. ताजो सुद्धा बारकायेन अभ्यास केल्यार लक्षात येतलें की ते गांव त्यो नगरपालिका क्षेत्रां आणि म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन आसा पणजेचे ती चलोवपाचे पूर्ण स्वातंत्र्य जमनी सकट सांबाळपाचे, नैसर्गिक संसाधन सांबाळपाचे स्वातंत्र्य थंय पंच आणि जे कावन्सिलर वेचून दिल्ले आसात तांचो वापर कित्याक जावंक ना? नंदून एक व्हॅलीड प्रश्न उपस्थित केला. 1961 वर्सा आमी मुक्त जाले. ताजे नंतर 1967 वर्सा आमी ओपिनियन पोल घेवन आमचो फुडार निश्चित केलो की आमकां स्वतंत्र अस्मिताय आसा. आतां नंदून कांय बरे प्रश्न उपस्थित केले. तो म्हणटा आमची अस्मिताय, संस्कृताय हें सगळें सांगपाक बरें आहा, कायदेय आसात, पूण ताजो हे कायदे कोणें वाचले? आमचे राज्यकर्ते ताजे बद्दल तांकां जाणवीक आसा काय कितें? आनी ते कारवायेन येवचे खातीर आमचे राज्यकर्ते कितें करतात? आनी एक लोकदबाव जो पळय आमच्या विचारवंता कडल्यान जाय आशिल्लो तो येता काय कितें? आता राजकारण खूप कॉम्पिटिटिव्ह जाला. भायले पक्ष येतात, गोंयची अस्मिताय आनीक गोंय खंय पावतले, गोंया भितर बदल घडटा. खरी खबर पक्ष भायले येतात, पक्ष खूब आयल्यात आणि पूण कितें आहा, पूण उमेदवार लोकल न्ही सगळे गोंयचे, उमेदवार भायली न्ही. आता पक्ष चड येतकर वातावरण गडूळ जाता, एक कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरीट चड जाता, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जाता. आता पळय पक्ष आयले म्हणटकीर आता आमी धर्माचेर उलोवपाक लागले, जातीचेर उलोवपाक लागले. जे पळय गोंया पळय एक वातावरण आशिल्लें ते गरजे भायर आतां तें गडूळ जावपाक लागलें. बिकॉज आमी आतां जातीचेर उलयतात, आमी धर्माचेर उलयतात. कित्याक प्रत्येक मनीस आपल्याला एक जागो घेवपाक सोदता पॉलिटिक्सा भितर. आता प्रश्न आशिल्लो कितें? प्रश्न आशिल्लो तो गोंय बदलता आनी हे गोंय पळय बदलना ताका लागून आमी आमची अस्मितायेक मारक पडटा काय कितें? हो प्रश्न आमच्या मुखार. एम आय रायट? येस. कितें जाता, सी आतां खंयचोय पळय खंयची राज्य खंयचेय लोकेशन बदलता ताजेर आमचो कंट्रोल नासता. बदल हो घडटलोच. आता आमी पळयतात पयलींची गोंय आनी आतांची गोंय आनी फुडली गोंय, आनी आमी पयलींची गोंय पळयतात आनी फुडली गोंय पळयतात आनी आमी जाता बेजार. सो हे म्हाका मरे एक पी.बी. शेलीची कवितेची याद येता.
we look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tell us of saddest thought. म्हणजे आम्ही फाटली पळयतात रे, फाटली गोंय कशें आशिल्लें आनी फुडें कितें जातलें रे गोंय ताची, आनी वी फॉरगेट टू लिव्ह इन द प्रेझेंट. सो हे गोंय पळय बदलता ते बदल हो घडटलोच, आनी तो बदल फक्त राजकारणाक लागून जायना. फक्त राजकारण आनी राजकारणी आनी कायदे आनीक असेंब्ली आनी पंचायत आनीक म्युनिसिपॅलिटी म्हणजे राजकीय व्यवस्थापन हाकाच दोष धरून जायना. हो बदल पळय घडटा ताका कारण बाकीचे खूब आसा. मेन कारण इज अर्थकारण. इट इज economics which changes the face of a state or the face of a territory. And दुसरे is technology. टेक्नॉलॉजी, अर्थकारण, मायग्रेशन, इमिग्रेशन. आणि ही पळय वस्तू पळय आसात, हांव परत रिपीट करता, अर्थकारण, इकॉनॉमिक्स, मायग्रेशन आणि इमिग्रेशन आणि तंत्रज्ञान, दीज आर अनस्टॉपेबल. तिमरोब एक मिनिट भितर बदल घडटलेच. होच विशय घेवन हांव तुजे कडेन वता. नंदकुमार कामतीन एक विशय मांडलो तो की फाटल्या 61 गोंय मुक्त जालें, ताजे नंतर 67 ओपिनियन पोल आमी जिखलो. आनी ओपिनियन पोल आमचो फुडार आमी ठरयतलो अशें आमकां दिशिल्लें न्ही. पूण जाता अशें की आमचे कायदे आसात, आनीकय कांय खर कायदे आमच्यान करूं येतात, पूण ताजी जाणविकाय आशिल्ले लोक प्रतिनिधी नात. ताजे खातीर दबाव हाडपी विचारवंत बुद्धिवादी आमचे लोक दिसती पडनात. आनी प्रभाकर तिमलो बाबा आतां म्हणटा की अर्थकारण आसा, मायग्रेशन, इमिग्रेशन हे विशय आसात. सो अर्थकारणाचेर कंट्रोल आमी दवरपाक शकना म्हळ्यार कितें? म्हणजे अक्षरशः गोंय राष्ट्रीय प्रवाहान वाहून वचपाक दिवप. हें जें पळय कितें म्हणटात, जर आतां आमकां जर आमचें गोंय म्हणटा तशें, म्हणजे तें कितेंय करप जाय जसली इंडस्ट्री आहे, ताका लागपी आमचे कडेन लोक ना भायल्यान येयले, टुरिजम अशे तरेन तें चलयलां की सगळे भायल्यान येतले. हो तुमचो मुद्दो सामको बरो आसा. म्हणजे कसो चेंज इज कॉन्स्टंट अशें प्रभाकर सरान म्हणलां, तिमले सरान म्हणलां. आणि नंदकुमार साहेबान आमकां सांगतना ताणें सबंद इतिहास सांगलो की समवेर वी हॅव फेल्ड. एक मुद्दो तातुंतलो एक सामको लक्षांत घेवपाचो, आमी हे सगळे गोंयचे बदल आनी आमी कितपत ताका तयार आसा किंवा गोंयच्या जाल्ल्या ऱ्हासाक किंवा प्रगतीक कितले आमी जापसालदार आसात हाचे पळोवपाक खातीर आमकां एक लेन्स आमकां मातसो बदलुचो पडटलो. लेन्स बदलुचो म्हणजे कितें? वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी आर द पार्ट ऑफ द युनियन. आमी संघाचे एक प्रतिनिधी. सो आमी जर युनायटेड इंडियाचो एक आमी जर भाग, आवर थिंकींग कॅनॉट बी ड्रास्टिकली डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ द सॉवेरिन इंडिया, सॉवेरिन नेशन. सो ताका लागून जेन्ना आमी TMC भायली पार्टी म्हणटा जाल्यार आमकां भारतीय जनता पक्ष भायली पार्टी न्हय, जाल्यार इंडियन नॅशनल काँग्रेस भायली पार्टी न्हय. आनी वी कॅनॉट स्टॉप इट. कारण एका डेमोक्रेटीक प्रोसेसांत खंयच्याय पक्षाक खंयय निवडणूक न लडोवपाक येता. पण फरक इतलो की गोंयकार खातीर हे म्हणच्या परस गोंयाक सबलीकरीत करपाक, फॉर मेकिंग इट सस्टेनेबल, फॉर मेकिंग इट नॉन डिपेंडेबल ऑन अदर स्टेट. म्हणजे जो पळय कितें विकास जाता तो विकास गोंयकारांचो जाल्लो जाय, गोंयकारांनी जाल्लो जाय. आनी ताच्या खातीर वी हॅव टू क्रिएट अ कायंड ऑफ एन बेस. बेस म्हणजे कसो? इंटलेक्च्युअल बेस, थिंकिंगाचो बेस, पॉलिसी बेस. आतां गोंयच्या बदलाक आमी सारके सामोरे गेले ना, आमचे कायदे नीट ट्रान्सलेट जाले ना, आमी ओपिनियन पोल आमच्या गोंयान आमी सेलेब्रेट करना, राज्य भाशेक आमी सारको दर्जो दिना. आनी हें कित्याचें गोतक आसा? It only shows that we have been silent, we have been ignorant. So we cannot blame the outside parties. आज जर आमचीच जर इकॉनॉमिक थॉटफुलनेस जर आशिल्ले, पॉलिसी जर आमचे सारक्यो जर आशिल्ल्यो, आमी जर आमचे कर्तव्य आसा, जी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा, त्या बद्दल जर आमी जागरूक जर आशिल्ले गोंयकार, जाल्यार आमकां इतली घसरण पळोवपाची गरज ना. तो न्ही. इशू आतां असो आसा की ऑलरेडी बंगाली हांगा 1-2 लाख आसतले, कर्नाटकी 1-2 लाख आसतले, केरळांतली तांची स्वताची खंय कितले तरी आतां वोट बँक तयार जाल्या. सो आतां ऑलरेडी राजकीय पक्ष जे पळय कितें आसात ताणें आपले वोट बँक तयार केले न्ही. खंयचोच आतां मेन आमचे कडेन पार्टी खंयचे आहात? आमचे कडेन मेन आसा काँग्रेस, BJP आहा. BJPक आपले वोट बँक दिसता. एकमेव आज जर गोंयची लोकसंख्या आमी जर धरली, खरे गोंयकार धरले जर 7 लाख, जाल्यार एकूण आज लोकसंख्या 15 ते 16 लाख जाल्या. ह्या 16 लाखां भितरले गोंयकार 50% आसात. बरोबर. अशा परिस्थितीन राजकीय जर पक्षांनी जर फक्त गोवा फॉर गोवन्स म्हणलें मतां पडपानात. अशा परिस्थितीन तो गोवा फॉर गोवन्स म्हणटा. म्हणजे म्हाका विरेश बोरकारा कडेन हांव येता. विरेश,
आतां दोगूय जाणांनी पळय प्रश्न मांडले, तिगूय जाणांनी मांडल्यात. नंदकुमार कामत कितें म्हणटा, ना भारतीय घटनेचेरूच आपूण उलयतलो, कोणाकूय खंय येवपाक जाता. तिमल्यान तेंच म्हणलें. प्रभाकर तिमलो बाब म्हणटा की ना तांकां तुमी भायले कशें म्हणटले. मागीर मनोज कामतय तेंच म्हणटा न्ही. मागीर तशें जाल्यार भारतीय जनता पक्षूय भायलो जालो, काँग्रेसूय भायली जाली. पूण हे सगळे भितात कारण एक भायल्यांची पळय जी वोट बँक आमकां जी पळय तांकां पळय मेळटा ती तांच्या हातांतल्यान वतली. अशे वेळार तुमी एक डेरिंगली गोवा फॉर गोवन्स टायप पोगो म्हळ्यार कितें, पोगो म्हळ्यार पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन तांकांच अधिकार मेळपाक जाय अशें म्हण तुमी भायल्यांचे विरुद्ध एक डायरेक्ट भुमिका घेतले. सो ही कशी भुमिका घेतली हाजे फाटले तर्क म्हाका सांगात. सर आतां आमी पळयता आसतले, आमी भुरगेपणांच्यान पळयताले एक सोबीत गोंय आमचें. आनी आतां ह्या आमी जे आमचें जनरेशन जेन्ना वाडटा तें पळोवन मायग्रेशन खूब वाडलें, मायग्रेशन वाडलें. आनी जे आतां आमी भुमिका घेतल्या तितून आमी कितें म्हणटा, आमी गोंयकारांक रायट मेळचो म्हणटा. गोंयकार जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा तांकां रायट मेळचो म्हणटा. आमी म्हणना की कोण येवचे न्ही गोंयान, तांकां स्टॉप करचें अशें आमी केन्नाच म्हणूंक ना. आमी जे इनलिगलिटी करता, आतां तुमी पळयता आसतना आमचे कोमुलदाचे जे जागे, ह्या जाग्यांचेर आयज स्लम्स एरिया डेव्हलप केल्ले आसा इनलिगल्ली, ज्यो लिगल ना. सो आमी केन्नाय कितें करता ते लिगल इनलिगल कोणाचे स्ट्रक्चर्स जाल्ले आसा तेंचेर आमी उलयता. आमी लिगल केन्नाच उलयना. आयज कितलेशे जाण हांगा गोंयांत कामाक येता, आमी वी आर वेलकम. कोणूय गोंयांत कामाक येयलो मात तेंच्यांनी इनलिगल्ली कांय करपाक जायना. आनी आमी जेन्ना पर्यंत कितली आतां आमकां 4.5 वर्सां जाली, ऑलमोस्ट 5 वर्सां जायत येयली, आमी केन्नाच लिगल कोणाच्या धंद्याचेर आड येवंक ना, लिगल कोणानी कितें केलां जाल्यार तेचेर आड येवंक ना. सो हें आतां एक कंपन्सेशन केल्लें आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स भायल्यांच्या अगेन्स्ट आसा. आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना. आमी फक्त मागता की गोंयकारांचो हीत गोंयकारांक लागून राखून दवरपाक जाय. गोंयकारांचो हीत फुडाराक गोंयकार फुडले पिळगेन उरपाक जाय. जे अस्तित्व आसा गोंयकाराचें ते फुडले पिळगेक लागून उरपाक जाय, हेंच आमी मागता. आनी हेंच धोरण घेवन आमी फुडें चल्लेले आसा आनी हें धोरण आमी फुडें व्हरतलेय. आनी जशें सगळ्यांनी सांगलें की पॉलिसीज येवपाक जाय, ऑलरेडी खुबश्यो पॉलिसीज आसा त्यो सारक्यो फॉलो करपाक जाय. हें जावपाक जाय आसलें आनी हें इतल्या काळान जावंक ना. इतले सरकार येवन गेले मात इतले सरकारीनी हें जावंक ना. तें आमकां चेंज करपाक जाय आनी बऱ्यो पॉलिसी हाडपाक. पॉलिसी आतां तिमलो बाबान 2 इशू काडले. अर्थकारण हांव तेच म्हणटा, हांव स्वता मनोज बाब कामत हे एक अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ. तांकां हांवें तोच प्रश्न घेवन तुमचे कडेन आयिल्लो की आमची मायनींग पॉलिसी आसत. मायनिंगान आमच्यांनी जेन्ना 57 मिलियन टन्स आमी एक्सपोर्ट करपाक लागले तेन्ना ताका लागपी ट्रक आमचे कडेन नाशिल्ले, ट्रक भायल्यान आयले, ड्रायव्हर भायल्यान आयले, टेक्निशियन भायल्यान आयले. हो स्वयंपोशक विकास. आतां आमी पळयतात कांय शेकड्यांनी शॅक्स उबे जाल्यात, इतली हजारांनी हॉटेलां उबी जाल्यात. तांकां लागपी कूक धरून ते टेक्निशियन धरून ते हॉटेलांतले वेगवेगळी कामां करपी सगळे भायले. कसिनोन भितर हांव तुमकां गॅरंटीन सांगूं शकता 50% वयर लोक भायले आसात. सो ही आमचो विकास. तुमी जे पळय कितें म्हणटा टुरिजम आनी मायनींग हाजे बद्दल तर तुमचो धोरण आमकां अर्थकारण कितें तें सांग. सर हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता. आतां तुमी जशे मायनिंगाचे उलयले, आमचे कितलेशे ट्रक बंद पडलेले आसले. आतां उजगांव सारके एरियेन, सावड्डे सारके एरियेन कितलेशे ट्रक बंद पडलेले आनी तेन्ना ते बंद पडोन बसून तेंच्यांनी भायरसून ट्रक हाडले, भायले स्टेटींच्यान ट्रक हाडले. म्हटल्यार कितें जाल्लें आसा आयज कोणाकूय भायल्यान कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी तांकां हांगा हाडटा. आतां तुमी पळयता आसतले मोपा सारको येदो व्हडलो एअरपोर्ट येयलो, येदो व्हडलो एअरपोर्ट येवन बसून आयज थंय बसून ट्रक जावं व्हेकल्स आसा त्यो भायल्यान हाडल्या. बरोबर. म्हटल्यार ते गोंयकारांक खंय ना खंय एक फायदो मेळटलो तो गोंयकारांक मेळना. आतां अशें करून तेंच्यांनी चडशी जी एरिया आसा ती आयज भायल्यांचेर डिपेंड. आयज तुमी समज भात कातरुपाची जी मशीन आसा आतां ती गोव्हर्मेंटान घेवपाक जाय आसली नाल्यार लोकल कोणी आमचे गोंयकारांचो जो बिझनसमॅन आसा ताका दिवपाक जाय आसली. मात ही बसून मशिनां भायरसून येता आमी जी भात कातरुपाक यूज करता पळय आनी हो धंदो सगळो भायर भायल्यांक वयता. सो हें खंय ना खंय गोव्हर्मेंटान आपणान जावन फुडें सरपाक जाय, सरकारान आपणान जावन फुडें सरपाक जाय आनी हेंच्यांनी धोरण घेवपाक जाय आसलें की आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आमी हो धंदो दितलो आनी हो धंदो सारको मोठ्या प्रमाणान चलतलो आसलो. अशे कितलेशे धंदे आसा आनी हेजेर आमी काम केल्लें आसा. आमी ऑलरेडी काम केल्लें आसा. आमची जी पॉलिसी आसा, आमचे जे विजन डॉक्युमेंट आसा हितून आमी सगळे स्टेप बाय स्टेप जितले आमचे पॉलिसी जाता तितून सगळे कशे गोंयकारांक आमी धंदे प्रोवायड करतले, कशे आमचे एग्रीकल्चर पॉलिसी येतली, एग्रीकल्चर पॉलिसीन कशे लोकांक आमी सारके स्वयंपूर्ण करतले, खरे पैकी स्वयंपूर्ण करतले, हें आमी तितून मांडलेलें आसा. गिरीश बाब एकच मिनीट, आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात. आमी एका म्हत्वाच्या मुद्द्यार आयिल्ले आसात. आमी म्हणटात कायदे आसात, भारतीय घटना, आमी संघराज्याचो भाग, सगळें बरोबर आसा. पूण हे देश एक गोंय आमी सांबाळूंक शकनात. आतांच
50 वर्सां भितर गोंय मुक्तीच्या गोंयची लोकसंख्या गोंयकारां परस चड भायल्यांची भरल्या. ह्या परिस्थितींत फुडल्या 10 वर्सांनी गोंय कितें जातलें? सगळे कायदे आसात, घटना आसात, पूण ही घटना आनी कायदो गोंयची राखण करूंक शकता काय कितें? ह्या प्रश्नाचेर आमी आतां रोखडेच चर्चेक घेवपाचे आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भायल्यांची जी पळय ल्हारां येतात ताजो परिणाम गोंयच्या मतदाराचेर जावंक लागला, गोंयच्या अस्तित्वाचेर जाता. आनी ह्या वेंचणुकेंत तर हो मुद्दो जातलो काय ना अशे तरेची चर्चा आतां सुरू जाल्या. आमच्या स्टुडियोन ह्या वेळार 3 लोक आसात. आमचे कडेन आसात मनोज बाब कामत, आमचे कडेन विरेश बोरकार, आमचे बरोबर आसात डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी प्रभाकर तिंबले. हांव तिंबलो बाबाक आतां प्रश्न विचारूं शकता. तिंबलो बाब, तुमी अर्थकारणाचो विशय काडलो आनी आमचे पळय जे मनोज कामत हांगा आसात ताजे नंतर विरेश बोरकार जो हो मुद्दो घेवन वेंचणुकेंत प्रत्यक्ष देंवल्यात, ते रिजनल रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे अध्यक्ष आसात. ते म्हणून बाब म्हाका आतां अर्थकारणाचें तुमी आतां उलयतात, अर्थकारण आमच्या हातांत ना न्ही. आनी खंयचे कोण आडोवंक शकता गोंयाक भायल्यान अशे तरेचे इन्व्हेस्टमेंट येवपाक? गोंयकार इन्व्हेस्ट करनात. अशे परिस्थितीन हें अर्थकारण गोंयचे फुडार इबाडटा काय कितें? राजू, म्हाका दिसना ह्यो चेंजीस म्हणटा घडटल्योच. आणि अर्थकारण म्हणल्यार कितें म्हणल्यार अर्थवेवस्था आनी जी ग्रोथ आनी डेव्हलपमेंट जायना ते राज्य केन्नाय प्रॉस्पर जावपाकच ना. आणि ते प्रॉस्पेरिटी जाता तेन्ना मायग्रेशन इमिग्रेशन म्हणजे सगळी राज्यांत जाता. म्हाका तर दिसता आनी हांव फोर्सफुली सांगता, हे भितरले भायले मूळ गोंयकार, मागीर गोंयकार आनी आतां कोण आयले ते भायले, ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी आमी पळय करतात आनी पळय झगडी पळय पेटयतात. इन टुडेज वर्ल्ड इट इज ए स्टरायल कॉन्ट्रोवर्सी. We should not have such a controversy. Okay, पयलीं गोंयकार आशिल्ले 5 लाख आशिल्ले 7 लाख जाले, भायले लोक आयले 13 लाख, सगळी गोंयची लोकसंख्या जाली 14 लाख जाली, ऑल फायन. पूण हे तांकां भायली म्हणून पळोवप म्हणल्यार कितें? आतां आमच्यान कितें म्हणपाक जाता? इन एनी स्टेट, गोंय म्हण न्ही, इन एनी स्टेट पयलीं मूळ लोक आसतले आनी मागीर सेटलर्स आसतले. नाव पीपल हू हॅव कम फ्रॉम अदर स्टेट्स दे हॅव बिकम सेटलर्स. आतां 20 वर्सां 25 वर्सां हांगा आसात आनी ते कितें म्हणटात आतां? नवी कोणी बाकीच्यान येतकर बाकी स्टेटींतल्यान पळय भायले लोक आयले ते म्हणपाक लागल्यात तांकां. कित्याक हे भायले पळय आयिल्ले 20-25 वर्स पयलीं, तांची भुरगीं हांगा शिकल्यात इश्कोलांनी, ती कोंकणी शिकल्यात, ती कोंकणी उलयतात. ते हांगा बिझनेस स्टार्ट केला तांणी, ते हांगा सगळी खर्च करतात. तांची भुरग्यां हांगा व्हड जालीं, तांची भुरगीं हांगा नोकरी करतात, ती जाली गोंयकार. ती जर तांची गांवांत जर तांकां जर धाडली, तांकां ते म्हणटात अरे तुमी गोंयकार, तुमी हांगची न्ही म्हणून. आनी आतां पळय नवी पळय कोणी पळय भायले लोक पळय गोंया पळय येतात, तांकां हे सेटलर्स पळय आसात, सेटलर्स मायग्रंट्स पयलींचे, ते तांकां भायली म्हणटात. सो ही कॉन्ट्रोवर्सी इज ए स्टरायल कॉन्ट्रोवर्सी. ह्या झगड्या भितर आमी पडपच न्ही. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज हातूंत भितर गोंयची अस्मिताय राखप. गोंयची अस्मिताय राखप म्हणल्यार भायल्या गोंयांक घेवप न्ही. हे एक आमी समीकरण करून उडयलां. भायलो आयलो, अस्मिताय पाड पडली. गोंयची अस्मिताय राखप, आय एम फुली एग्री. गोंयचे जमन्यो राखपाक जाय. गोंयची जमन्यो ज्यो म्हणल्यार एग्रीकल्चर आसात त्यो एग्रीकल्चराक उरपाक जाय. गोंयचे फॉरेस्ट लँड राखपाक जाय. पूण ते सगळ्या खातीर, ते मूळ गोंयकारा खातीर, ते सेटलर्सा खातीर, ते मायग्रंट्स येवन हांगा पळय स्थायीक पळय जाल्यार तांच्याय खातीर. गोंयची बीचीस पळय आसात, तांचे नैसर्गीक सौंदर्य पळय आसा ते सांबाळपाक जाय. गोंयची हिंटरलँडाचे जे सौंदर्य पळय आसा तेंय सांबाळपाक जाय. गोवा हो प्रश्न अस्मिताय पळय आसा. अस्मिताय गोंयची म्हणल्यार कितें की गोवन इज ए फ्रीडम लव्हिंग पर्सन. गोंयची मनशाक फ्रीडम आवडटा. ही लव्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन in all its forms, whether it is dance, music, theater, cartoon. आणि हाका अस्मिताय म्हणटात. नंदू, गोंय सगळें बरोबर आसा, आमचे कडेन कायदे आसात, आमचे कडेन घटना आसा, गोंय संघराज्याचो भाग. पूण गोंय येदेंच एक लक्षांत घे, आमी जेन्ना भारतीय हातूंत उलयतात तेन्ना व्हडली व्हडली राज्या कडेन वेगळी ताकद आसता. आमचें गोंय इतलें ल्हान,
गोंय राज्या कडेन ही ताकद आसा अशे तरेची संरक्षण स्वताक घेवन आपली अस्मिताय जगपाची. की आमी सगळे म्हणटात घटना आसा, भायले लोक येतले विकासीत जाय, पूण आमचें गोंय पयलींच इतलें ल्हान आनी भारतीय संघराज्यान तर तें इतलें ल्हान, आमचे कडेन इनहेरंट अशे कांय दबाव नात जे आमी हो विकास तथाकथीत विकास आनी भायले लोंढे पय जे येतात लारां ती आडोवपाचे. अशे परिस्थितीन गोंयाक एक ल्हान राज्याक आमचे कडेन कांय नाका. तुम्ही सगळे अशा पद्धतीन उलयतात की हो एक तरेचो नवो फॅसिझम दिसता म्हाका. हो फॅसिझम त्याच राज्यांत घातक आसा अशा पद्धतीन जाल्यार संपूर्ण देशाची फाळणी जातली. जशे तामिळनाडून सुद्धा जाल्ले आसा तशेंच जातले सगळे. हांव एक धोक्याचो इशारो दिता की एक लक्षात घेवचें. हे कडवट सत्य आसा. गोंयान 11,56,864 मतदार आसात. तांची विभागणी आमी गोंयचे मतदार आनी गोंयांतल्यान गोंयच्या भायल्यान आयिल्ले निर्वासीत मतदार अशी करूंक शकनात. घटनेन प्रत्येकाक फ्रँचायज म्हणजे एक वोट दिल्लो आसा. कोंकणी कवी मनोहरराय सरदेसाई जशे म्हणटाले तशे संपूर्ण भारतांतल्या नागरिकांची 135 कोटी नागरिकांची विभागणी हांव मनोहरराय सरदेसाई हांच्याच भाशेन करता आनी तें सामकें सोंपें समीकरण आसा. आनी 40 वर्सां प्रत्यक्ष समाजकारण अनुभव घेवन हांव सांगता आनी म्हाका थंय हें सत्य स्पश्ट दिसता. आता तुम्ही संपादक म्हणून आणि हो एक महत्वाचो विषय मांडला, तातूंत एक सत्य एक खूप मोरल अशा तरेचे पॉलिटिक्साचे सत्य आसा. तातूंतले तुमचे हुस्के आसात ते न्याय आसात, पूण त्या हुस्क्या फाटल्यान निमाणे कॉमन डिनॉमिनेटर कोण आसा? एक सिटीजन आसा, एक इंडिव्हिज्युअल आसा, एक व्यक्ती आसा आणि ती व्यक्ती एक मताची शक्ती आसा. आणि मनोहरराय सरदेसाई कडेन आमी वाद घालताले त्या वेळाचेर ते म्हणटाले नंदकुमार ताणी एक ल्हानशी कविता म्हळी, मनशाच्यो दोनूच जाती, बरो मनीस वायट मनीस. म्हज्या मतेन गोंयकाराची व्याख्या नवी आसा की जाका गोंयच्या प्रश्नाची माहिती आसा, गांवापासून वाड्यापासून भौगोलीक, ऐतिहासीक, सांस्कृतीक, जो गोंयचें जेवण जेवता, जो कोंकणी बरी उलयता, समजता, बरयता, मराठी समजता, बरयता, जाका गोंयच्या एकूण एक आर्थीक समस्यांची माहिती आसा, ताजो हांव मागीर आडनांव धर्म जात पळोवपाक वचना. अशें काम गोवा हिंदू असोसिएशन सारख्या संस्थांनी मुंबईन केल्लें आसा. ते थंय एक रूप एक जीव जाल्ले आसात म्हणटकीच जे गोमंतकी 3-4 लाख महाराष्ट्र मुंबईन आज थंयच्या जवळ जवळ 1,80,00,000 त्या महानगरांत स्थायीक जाल्ले आसात 3 लाख गोंयकार. तांच्या मुखार असलो प्रश्न कोणूच घालचो ना थंय की तुमी बाबा हे कितें. आणि दुसरो हांव चॅलेंज दिता, सगळ्यांकच चॅलेंज दिता राजकीय समीक्षक निरीक्षकांक, तुम्ही आंकडेवारी सादर करात की गोंयान मायग्रेशन कितलें जाल्लें आसा तें. हो गोंयकाराचो भंय घालून आज जे मतदानाचेर प्रक्रियेचेर आमी एक वेगळोच एक टप्पो मारूंक सोदतात की गोंयान एक्झॅक्टली फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स मायग्रेशन 2011 सेन्ससा प्रमाणे कितलें जालां. इकॉनॉमिक सर्वे जे गोंयचे पब्लीश जातात ताचे प्रमाणे गोंयान 4 लाखाच्या परस ना टोटल आधार कार्डाच्या बेसिसचेर जी तुमची आयची 31 डिसेंबर 2021 ही म्हजी आज अधिकृत म्हायती आसा. 16 लाख आसा गोंयची लोकसंख्या 16 लाख आसा. तातूंत इतर राज्यांतल्यान स्थायीक जाल्ले 4 लाख आसात. आता तुम्ही विचार करात की हांगा एक महत्वाचे इकॉनॉमिक इक्वेशन इन्वॉल्व आसा. ते कितें? गोंयान मायग्रेशन कित्याक जातात? गोंयान मायग्रेशन हांगाचे बरे लिव्हिंग स्टँडर्ड, हांगा जाती दंगे जायनात, एक शांततामय राज्य आसा, एक हॉस्पिटेबल राज्य आसा, एक नैसर्गिक दृष्ट्या संपन्न राज्य आसा. तो एक लिबरल व्यू घेता. पळय आमी लिबरल व्यू सगळेच जे शिक्षीत लोक आहात ते लिबरल व्यू घेतलेच. हांव अशें म्हणत ना की भायल्यान हांगा येवन हें करचें, पूण हांव परत मुद्दो म्हजो तोच आसा. गोंय इतलें ल्हान, ह्या ल्हानान भितर जे पळय आमचे वेगवेगळे आतां एक कॅथलीक समाज जो आसा, जो जवळ जवळ एक 50% आशिल्लो गोंय मुक्त जालो तेन्ना, तो आज कमी जावन जावन 26%चेर पावलो. आनी तांचे भितर हुस्के आसात. तांचे हुस्के आसात की आमी वेगळें गोंय कित्याक दवरिल्लें. वेगळें जर गोंय आमी दवरिल्लें जाल्यार ताजो जे पळय कितें जो कितें ताजो पळय अस्मितायेचो पळय जे कितें वेगवेगळी चळवळी वेगळे हाजो एक वेगळो तरेचो एक अनुभव एक 50 वर्सां नंतर येवपाक जाय आशिल्लें आमकां. तो येना. हुस्कोय खरो आसा. कितलोय जरी लिबरल व्यू आमी जर घेतलो जाल्यार लेट अस नॉट फॉरगेट दॅट द कल्चरल आयडेंटिटी, सोशियो इकॉनॉमीक, हिस्टॉरिकल आयडेंटिटी ऑफ द गोवन इज डिस्टर्ब. ही डिस्टर्ब जाला हे आमी मान्य करता. आमी मान्य करता की पर्यावरणाची हानस जाल्या, आमच्या उदकाच्या स्रोतांची जाल्या, आमच्या सणांची जाल्या, सगळ्याच बाबतींत जाल्या. पूण केल्या कोणें? केल्या भायल्या पक्षांनी न्हय. आता जेन्ना नंदकुमार सर जेन्ना म्हणटात की 16 पैकी 12 लाख आमीच आसा गोंयकार, म्हणजे वी हॅव डन दीस.
बरोबर. वी हॅव नॉट अंडरस्टूड दी प्रायोरिटीज. आज आमी गोंयकार आनी गोंयचे भायले म्हणटात. कुठ्ठाळेच्यान पयलीं ते सुरू जाले आनी ते म्हणजे कुठ्ठाळेच्या जुवारीनगराच्या Yes, ग्रामपंचायतीन आमी भायल्या लोकांक निवडून दिलो. बरोबर. आतां भायले लोक वास्कोच्या म्युन्सिपालिटी पासून भायले लोक भितर येवपाक लागले. बरोबर. इतले टू सच एन एक्सटेंट की कुठ्ठाळेची सीट आतां भायल्या लोकांक दिवची हाच्या खातीर कोण झगडटा? जाल्यार हाच्या खातीर मूळ आदिवासी गोंयकार खरें. क्रिस्तांव आमदार आनी मंत्री झगडटा. झगडटात. सो हू हॅज डायल्युटेड Exactly. गोवा इन दॅट कॉन्टेक्स्ट? बरोबर. इट इज वी गोवन्स. Exactly. इफ वी अलाव दिस डायल्युशन टू हॅपन, बरोबर. तो डायल्युशन आमी करता. केरळाक हे कित्याक जालें ना? कारण कट्टर जे 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 आपल्या संस्कृतीक जे कट्टर पद्दतीन पळयतात, आपल्या संस्कृतीचे हितरक्षण जे करतात, त्या सगळ्या साऊथ इंडियन लोकांनी आपले कल्चरल आयडेंटिटी तशीच दवरल्या. ती डायल्यूट करून दिवं ना. सो लेट अस नॉट ब्लेम एनी पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी. लेट अस स्टार्ट ब्लेमिंग अवर सेल्फ बिकॉज वी हॅव नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल गोवन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर ओन नाही, आयडेंटिटी. ते बरें आसा. हांव ते एंड ऑफ द डे आमी चुकले, बरोबर. आमचे खूब मिस्टेकी जाली मान्य करे, पण फुडले पिळगेक आमकां दोश दितले. गोंयकारपण हो जो मुद्दो आसा, जो गोवा फॉरवर्डान टू सम एक्सटेंट घेतलो, आतां आमच्या Revolutionary रेव्होल्युशनरी Goans, गोवन्सान exactly. घेतलो, हय. तो मुद्दो ऐरणीचेर येवपाक जाय. आनी सॅडली यू हॅव सीन वन थिंग, हय. other than the regional parties, nobody is talking about this. No mainstream parties are talking about it. And हे आमचे दुर्दैव आसा, कारण we have not been able to create a pressure bank on our politician to take our issues. बरोबर. आमच्या मनाक लागपी, आमच्या दैनंदिन जीवनाक लागपी मुद्दे जर आमी घेतले ना, सारकें. जाल्यार ते राजकीय पक्ष कित्याक घेतले? ना, पण मागीर तशें जालें. ताणें पळय आतां म्हाका विरेश बोरकार जो रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो अध्यक्ष, हय. ताजो एक गजाल तांणी लोकांचें लक्ष वेधून घेतलें. कितें जावं, तांणी हांगा पळय जे इलिगली मार्केट प्लेस आडावपी फेरीवाल्यांचे हल्ले केले. बरोबर. केलेच ताका लागून लोकांचें लक्ष केलें, अरे हे कितें करतात. ताणें एक मुद्दो काडलोच न्ही की बाबा आमचे बाजारपेठो भायल्या लोकांनी काबीज केल्यात. आणि मुख्य म्हणजे जे म्हाका बरी गजाल गोवा फॉरवर्डाची आवडली, हय. की इलिगल मतदार जे आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी, नाका आमकां म्हणटाले. ताणे सोदून काडून ताचे कॅन्सलेशन पर्यंत तांच्यांनी ते वेले नाही, पण कॅन्सलेशन केलें तुमी विरेश? कॅन्सलेशन जालें. खंयचे मतदारसंघ? आमी कुट्टाळे मतदारसंघात 2000 कॅन्सील जाले. हो. दाबोळे मतदारसंघात ऑलमोस्ट 1000 कॅन्सील जाले. तशेंच म्हापसान आमचे अरावंड 700 सुमार कॅन्सील जाले. अशे खुबशे मतदारसंघांनी जितून मायग्रंट वोटींग खूब जी इनलिगली मायग्रंट वोटींग केल्ली आसा. आनी तुमकां खबर आसा आतां बसी भरून ते हाडीत आसता इलेक्शना टायमार बसी, आनी हे कोण लिपोवंक शकना. हे खरें जाता, गोंयांत जाता. आनी हांगासल्यानूय जेन्ना बाकीच्या स्टेटीचें इलेक्शन जाता तेन्ना आमचे कदंबा भरून ते स्टेटीन वयता. हे सगळ्यांक खबर आसा, हे लिपोवपाची गोश्ट ना. आनी हे रियल फॅक्ट आसा, आनी हो रियल फॅक्ट चालूच उरला. सो आमी हेजेर स्टॉप करपाक लागून आमी प्रयत्न केलो. हो हरशीं बाकीचे हांच्यांनी जो रेव्होल्युशनरी गोवान जो मुद्दो जो घेतलो तो सामको पटण्यासारको मुद्दो आसा. अँड दे हॅव ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेटेड इट. आतां तो मुद्दो कितलो इलेक्शनाक सक्सेसफूल जातलो की ना हे आतां ते लोक ठरयतले. पण एक बरी गजाल जाली, रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या निमित्तान गोंयकारांचो मुद्दो ऐरणीचेर आयलो. आणि इट इज बिकम अ पॉलिटिकल अजेंडा फॉर पीपल. सो इन द टाइम्स यू सी, कित्याक एक नवो जर आयडिया जर तुम्ही हाडत, एक नवो विचार हाडत. तुजो म्हाका आवडला. आतां म्हाका एक निमाणो म्हाका मुद्दे चर्चेन घेवपाक जाय तो असो की हे सगळे जाणा आशिल्ले आमचे ल्हान राज्य ते सांबाळप डिफिकल्ट, भायल्यान ल्हारां येतलीं, हें सामकें खरें तथ्य. 1961 जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना नेहरू गोंया कडेन आस्तेन पळयतालो. अशे वेळार आमी काश्मीरा भशेन स्पेशल स्टेटस कित्याक मागलो ना? हां, एब्सोल्युटली. आणि ती एक व्हडली चूक जाली. कारण जेन्ना आमी घटक राज्य केलो आमच्या गोंयाक, आणि तो खंयचो आमच्या कल्चरल आयडेंटिटीच्या नांवार, आमची युनिक लँग्वेजीच्या नांवार आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. बट पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेअर्स, त्या वेळाच्या राज्यकर्त्यांनी आमकां भाशेच्या बंधनान अडकून उडयले. अननेसेसरी एज्युटेशन आमकां करपाक लायले. आमकां ते अफूची गुळी भाशाची दिली, कोंकणी आणि मराठी. म्हाका दिसता तो पळय वाद पळय जालो, कोण एकलो ही भाशा म्हणटा ती भाशा म्हणटा, ताका लागून तुमी आनी आमी जाले. ताच्या परस तुम्ही आणि आमी, कोंकणी आणि मराठीचे परस आमचे गोंयकारपण हो जर मुद्दो जर आशिल्लो जाल्यार आमकां स्पेशल स्टेटस तेन्ना मेळपाक शक्य आशिल्लें. तुका अशें दिसना की आज न्ही आमची बस ऑलरेडी चुकल्या? हें 20 किंवा 40 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें की बाबा आमकां एक वेगळो दर्जो दियात. भायल्या जे लोकांचे पळय जे ल्हारां येतात ती आडावपाक जाय.
सारकें आमचो जो स्पेशल स्टेटस आसा कितलेशे राज्यांक तो स्पेशल स्टेटस मेळिल्लो आसा कित्याक आमचें माणकुल्लेशें राज्य आनी ह्या राज्याक तो स्पेशल स्टेटस मेळोंक ना आनी हेजो डिमांड पयलुच्यान जायत आसलो आतां जेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो जेन्ना काँग्रेसीची सोनिया गांधी हांगा येयल्ली तेन्ना तेंचे कडेनूय डिमांड केल्लो मागीर गोंयांत तेंचो सरकार आसलो तेन्नाय डिमांड केलो हे फाटल्या 20 वर्सांत शक्य ना, ना आणि आता ह्या कारण पुढे शक्य कारण ना. हांव जाणा मरू दंडवते अर्थमंत्री आसतना चर्चा जाल्ली तेन्ना फाटली 20 वर्सां चलता ते म्हणटात की एक गोंयान जर मागलें जाल्यार सगळीं राज्यां मागपाक येतली आमकां स्पेशल स्टेटस आता ह्या वेळाचेर सर तुमकां सांगता की हे जर आमकां जर ते आमकां वी हॅव ऑलरेडी मिस द बस आणि फुडें जर आमकां जर शक्य ना जाल्यार कित्याक जागरूक जावंक जाय हांव म्हणटा नंदकुमार कामत बाब हे सातत्यान हो विशय मांडत आसा सारकें. जो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट विथ रेफरन्स टू पंचायत ऍक्ट बरोबर तो सेकंड अमेंडमेंट जो पंचायत ऍक्टाचो आसा तो करपाक गोवा सामकें सुटेबल राज्य आसा तशें फायनान्स कमिशन डिवोल्युशन ऑफ फायनान्स टू लोकल बॉडीज सक्षम करपाक जिल्हा पंचायताच्या हांकां त्या बॉडीक चड अधिकार दिवपाक फायनान्शियल ऑटोनॉमी दिवपाक आणि फायनान्स गोवा स्टेट फायनान्स कमिशनाचे रिपोर्ट गेल्या 1-2 दशकां आल्बान कुटो नंतर तो हे सुद्धा पब्लीक मिडियाचे हाचेर फोरमान पब्लीक डिस्कशनान जर हाडलो ना हे विशय पंचायत राजाचे 100% इम्प्लिमेंटेशन फायनान्स कमिशनाचे व्यवस्थित डिवोल्युशन आणि लोकल बॉडीजाक जर आमी जर सक्षम जर केले ग्राम लेवलाचेर डिस्कशन्स ओपन फोरम्स जर दवरले आणि भुरग्यां पॉलिसी मेकरांचेर जर आमी जर दबाव तंत्र जर हाडले गोंयकारपणाचे जाल्यार हो मुद्दो इन द लॉंग टर्म आमी ह्या चर्चेच्या निमाणे कडेन आयिल्ले आहात ही चर्चा सुरू कित्याक जाली डॉक्टर पीटर रोनाल्ड डिसोजा हांणी गोमंतकान आयतारच्या अंकान एक लेख बरयला की गोंय आमच्या हातांतल्यान गेलें काय कितें आनी ताणें आढावो घेतलो गोंय मुक्त जावन ताजे नंतर ओपिनियन पोल आनी ताजे नंतर ज्या पद्दतीचें राजकारण पळय चल्लां ही राजकारण आज गोंयकाराच्या हातान अशें उरलें ना कांय लॉबीज तयार जातात भायले पक्ष येतात भायल्यांचेर आनीक कांय वेवसायीक संस्थांचो प्रभाव सो राजकारण हें आतां स्थानीक उमेदवार आसतले ते हांगा थंय वतले पयशांक लागून आनी पयशांक लागून ते मतां विकते घेतले आनी भायल्यांची मतां जेन्ना येतात ती अस्थिर मतां पयसो जंय आसा थंय ती मतां वतली ताका लागून हाजे फुडें राजकारण एज सच पॉलिसी करप आनी गोंयचे एकूण अर्थवेव्हार गोंयच्यो जमनी हें आपल्या हातान दवरपाचें पयशे कितें तंत्र किंवा मंत्र जो पळय आशिल्लो तो हळूहळू आतां गोंयकारांच्या हाताच्या भायर वता ताका लागून राजकारणा नंतर समाजकारण आनी एकूण जे पळय गोंयचे वेवस्था पळय ती जर भायल्यांच्या हातान गेली जाल्यार आज जे पळय कितें गोंयांत तेंय आतां आमच्या हातांतल्यान सुटून वतलें अशे तरेची भिरांत पीटर रोनाल्ड डिसोजा हांणी उक्तायला आनी तातूंतल्यान अशे तरेचे हिंदू क्रिस्तांव किंवा जे दबाव गट आहात तांणी एकठांय येवन एक कारण प्रत्येक जण आपल्या वेगवेगळ्या गटान उबो रावतना आपल्या पॉलिसी मुखार हाडटा अशे तरेची भुमिका न्ही तर गोंय वाचोवपाची भुमिका जाका राजकीय पदर आसतलो जाका सामाजीक एंगल आसतलो आनी सगळे जर एकठांय जावन जर अशे तरेची एक चळवळ जर उबी जाली जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न येवचो ना की राजकारण कितें थरयतात लोकांच्या दबावांतल्यान राजकारण तयार जावपाक जाय आनी लोकांच्या दबावांतल्यान राजकीय भुमिका पक्षांक घेवपाक भाग पडपाची गरज आसा म्हाका दिसता अशें की ह्या सगळे चर्चेचो मतितार्थ हो गोंय ल्हान संघराज्य जरी असलें आनी कायदे जरी असले तरी गोंय सांबाळप खूब कठीण आसतलें आनी ताजे खातीर एक चळवळ एक उग्र लढो म्हाका दिसता गोंयकारांनी तांच्या कृतीनुसार उबारपाची आज चड गरज आसा अशें म्हाका दिसता दोतोर मनोज कामत विरेशबाब बोरकार आमचे मदीं आशिल्ले डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी प्रभाकर बाब तिंबले तुमकां सगळ्यांक हांव तुमचे उपकार मानतां आनी एक बरे चर्चेक तुमी वेगवेगळे आयाम दिले म्हूण तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता ही चर्चा फुडें चालूच उरतली गोंयचें राजकीय जे पळय आंगण आसा तें आंगण चड घटमूट करून लोकांची शक्ती ह्या वेंचणुकेर वाडपाची गरज आसा आनी हे अशे तरेची चर्चा आमी गोमंतक टीव्हीचेर तुमच्या मुखार दवरत रावतले तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही